एवरीवन आयज हांव सांगोळडा 21 पॉइंटार येयला। हे पळय तुम्ही पळोवंक शकता। हे पळय हे सगळी लोकांची घरां मोडपाक काडल्या कोमली दादान। सो माझो क्वेश्चन आसा सीएमाक, हांव जाणा कोर्टाची ऑर्डर येयला, पण तेंका जर आता जागो ना, कोण हँडिकॅप आसा, कोणाच्या घरान ल्हान ल्हान भुरगीं आसा, बायलां स्पेशली बायलां, आणि दुसरी गजाल मोदीन सांगला की ते बेटी बचाओ बेटी पढाओ, जाल्यार ही सगळी बेटी खंय वयतली मोदीची? ही सगळी बेटी खंय वयतली? सीएमान सांगपाक जाय। आणि सीएमान कोमली दादाक, खंयचो कोमली दादो? सांगोळडा कोमली दादाक आणि मातसो टाइम दिवचो एक मनशापणान। फाल्यां समज हांगा जेसीपी आणि पुलीस येयले जाल्यार हांवें सरळ सरपंचाक सांगला, पंच कोण तो नीलकंठ, तेका हांवें सांगला पीआयक सांग श्रेया तुम्ही हांगा घर मोडपाक येयले जाल्यार हांव कपडे काढून उबे जातले, मागीर तुम्ही सांगा बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढाओ कशी करता पळय ते। सो हांव सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता, आणि आमचो श्रीपाद भाऊ जो आसा एमपी इलेक्शनाक रावला, कोड ऑफ कंडक्ट आसा, सो हितून तुम्ही घरां मोडची न्हू, आणि हांकां आनी मातसो टाइम दिवचो। जर तुमकां हे सांगोळडा 21 न्हू, सांगोळडा 20 पॉइंटाची जर ही घरां मोडटा जाल्यार 6 लोकांक तेंच्यांनी कशी परमिशनां दिली? कितें केला तेंकां? तेणें एक्सटेंड केला न्हू, 6 जाणांची घरां एक्सटेंड कशी केल्या? बाकीच्यांची घरां मोडपाक बाकीच्यांची घरां कशी मोडपाक परमिशन तुम्ही दिल्या पळय ते। सो हांगा खंय तरी पॉलिटिक्स चालू आसा, रेंज ना दिसता, हांगा खंय तरी पॉलिटिक्स चालू आसा इलेक्शना लागीं येयला म्हणून। सो हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचो सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता, आणि कोमली दादी कडेन, आणि आमच्या सालिगांवच्या पुलीस आणि पंचायत हांगा घर मोडपाक येवचे न्हू, थोडे दीस तांकां टाइम दिवचे। जर ही घरां मोडटा जाल्यार म्हापशा जोसुआ बाबूश जो MLA पयलींचो आसलो लेट, थंयसर आख्खे डोंगर कोमली दादानी इल्लीगल घरां बांदलेली आसा। जर हे मोडटा जाल्यार ती सगळी घरां मोडून उडोवपाची, कित्याक ती वोट बँक म्हणून खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा, म्हापशेकारांक बी खबर आहा जोसुआच्या बापायन कितले वोट बँक सांबाळून दवरल्या ते। म्हाका कोणाची घरां मोडपाक इंट्रस्ट ना, पण जर तुम्ही ही हांगासरली घरां मोडटा जाल्यार आमकां ती घरां तुम्ही मोडून दाखोवपाची। सो हांव रिक्वेस्ट करता, हांगा फाल्यां कोणूच येवन मोडचे न्हू, आणि सीएमान मातशे थोडे दीस स्टे करचे म्हणून। सो हांव सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता की घरां मोडची न्हू, तांकां टाइम दिवचो, किंवा तुमचे कडेन कितलेशेच कोमलीदाद जागे आसा नाल्यार तुम्ही होच जागो तांकां दिवचो। तुमचे कितें आसा पळय ते पयशे तुमकां जाय ते आमी कलेक्ट करता, जाय जाल्यार सगळ्या गांवांत भोंवून आमी पयशे कलेक्ट करता, आणि आमी कोमलीदादीक दिता, आणि लिगली आमी जाय जाल्यार 99 इयर्स लीज मारून आमी घेता। ना रेडी आसा न्हू? कळ्ळें? सो म्हाका इतलेंच जाय की सीएमान जागो तांकां वो दिवचो, कित्याक ल्हानाची वड हांगा जाल्या, तेंचे हांगासर कांयच चूक ना। चूक आसा पयलीं पळय पॉलिटिशियन्स आणि पयलींचे जे पंच आसले, आणि कोमली दादीन तांकां पयलीं हांगा बांदपाक दिले कशें, पयली चूक तेंची आसा। सो तेंची चुकी केल्ले ह्या मनशांचेर, ह्या लोकांचेर तो राग काडचो न्हू, आणि तांकां बेघर करची न्हू म्हणून हांव सीएमा कडेन आनी कोमली दादी कडेन रिक्वेस्ट करता। थँक्यू। फाल्यां तुम्ही कोणूच घर मोडपाक दिवपाचे ना, थंय तुम्ही रावा, हांव येता सकाळी। फुडलें मागीर फुडें पळोवया।